नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मोरजे जमिनीच्या वादांतल्यान जाणटेल्याचो घेतलो जीव, घरच्यांनी उक्तायला खुनाचो दुबाव. मांद्रे पुलिसांनी केलो अनवळखे आड गुन्यांव नोंद. कांय कामगारांक पुलिशेन घेतल्या ताब्यांत. फुडलो तपास सुरू. फोंडे पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत पक्ष आपली भूमिका करतलो जाहीर. केंद्रीय नेतृत्व, भाजप पक्ष आणि मुख्यमंत्री ह्या विशयाचेर करतले चर्चा. सुरावले जाल्ल्या स्वय अपघातात 38 वर्साच्या तरणाट्याक मरण. दुचाकीचो धपको कुंपणाक बशिल्ल्यान जाल्लो अपघात. तरणाट्याक उपचारा वेळार आयले मरण. राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्थेचो उप्रासला प्रस्न. हाची दखल घेत गोंय सरकारान 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो केला लागू. बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर आपूण ना निंबून 3 वेळा आमदार जाला तो फकत गोंयकारांच्या मतां खातीर. मनोजाच्या स्टेटमेंटाक विजयान दिली जाप. त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. बोटिंग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी काढलो घोस्त. 24 बोटी सर्तीत जाल्ल्यो वांटेकार. आता पळयात खबरो विस्तारान. मोरजे वयल्या वाड्यावयल्या उमाकांत खोत हांचो अनवळख्यांनी जीव घेतलो. दोंगर कापणीच्या संदर्भात केल्ले कागाळी खातीर हो खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायला. हे विशीं मांद्रे पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद करून अनवळखे आड गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. गोंयांत खून, मारामारी, चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशीच एक धक्कोदायक घडणूक बुधवारा मांद्रेच्या वयल्या वाड्यार घडली. जमनीच्या वादांतल्यान मांद्रेचो थळावो उमाकांत खोत हाचो अनवळख्यांनी खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उमाकांताची मांद्रे वाठारांत जमीन आशिल्ली, पूण ताची जमीन भाटकारान ताका विश्वासांत घेनासतना भायल्या लोकांक विकिल्ली. हे जमनीचेर दोंगर कापणी सुरू आशिल्ले. हे विशीं तांणी दर फावटी टीसीपी कार्यालयांत कागाळ लेगीत केल्ली, मात ताचे कागाळीचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना. बुधवारा जेन्ना उमाकांत परतून दोंगर कापणीच्या सुवातेर गेलो तेन्ना कांय अनवळख्या कामगारांनी ताका बरोच बडोवन सकयल रस्त्यार हाडून उडयलो. उपरांत गंभीर जखमी जाल्ले उमाकांताक हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयलें. हे विशीं ताच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक ताब्यात घेतल्यात. मजगतीं जो मेरेन दुबावितांक अटक करिना तो मेरेन उमाकांताची कूड ताब्यात घेवचे नात अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्या. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो. 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो. तो टॅनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी आनी ताका कोणी तरी मारला. तो आमचो अशोक कुमार तेणी मारलो ताका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना. नमस्कार. आमी आसात वयल्या वाड्या सत्पुरुष देवळाच्या फाटल्यान आनी हांगासर थळावे जे आमचे उमाकांत खोत आशिल्ले, जे टॅनंट म्हणून कार्यरत आशिल्ले ह्या जमनीचे, ताची आयज दिडाक सुमार मर्डर जाल्ली आसा. आनी ती मर्डर करपी जे भायले कोण तरी ही जमीनूच भायल्या लोकांनी घेतलेली आसा. पूण ज्या भाटकारान ही जमीन विकताना त्या टॅनंटाक आजून पर्यंत विश्वासान घेवंक ना आनी हांगासर इलिगली हिल कटींग चालू आशिल्ली अशी खबर मेळिल्ली. आनी तांणी टीसीपी ऑफिसान वेळोवेळी तक्रारी दिल्ली. ही जमीन सध्या तेचे भाचे पणजे रावता ते पळयताले आनी त्या भाच्यांकडे तो सदांच मामा तेचो उलयतालो की ह्या जमनीन अशें इलिगली हिल कटींग चालू आसात, भाटकार आपणाक जाय तशें करतात. आनी तांणी सांगलेलें की तूं कंप्लेंट कर. त्या नुसार उमाकांत खोत हांणी सरकाराक तक्रार दिल्ली, पूण आज मेरेन ताची दखल घेतली ना. आयज ते पुन्हा दनपारां पळोवपाक वयताले आनी हांगासर ताका जे मजूर आशिल्ले किंवा बाउन्सर आशिल्ले तांच्यांनी भरपूर मारहाण केली आनी मागीर खंयच्या तरी एका 2 मजुरान तांकां व्हरून सकयल सोडलो आनी मागीर तांकां तसोच हॉस्पिटलांत व्हरच्या पयलींच ताचो अंत जाले अशी घटना घडलेली आसा. आमचे मांद्र्याचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस टीम सध्या तपास करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. फोंडे पोटवेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत पक्ष आपली भूमिका जाहीर करतलो. केंद्रीय नेतृत्व, भाजप पक्ष आणि मुख्यमंत्री या विशयाचेर चर्चा करतले. आनी उपरांत पोटवेंचणुकेचो उमेदवार थारायतले
असे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगले. बुधवारा भाजप कार्यालयात जाल्यार भाजपाचे कार्यकर्त्यांचे बसके उपरांत दामू उलयलो. इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर आमी जाल्यार सगळं स्टँड पूण कॅन्डिडेटचेर बीन कितें कांयच ना सध्या कांयच ना. भारतीय जनता पार्टीची परत हांवें म्हाका दिसता कितले फाटी तरी सांगलां की भारतीय जनता पार्टी ही एक प्रक्रिया आसा, त्या प्रक्रिया ती करता. ते म्हणजे नोटीस काडल्यार तुमकां कितें तरी सांगलें आनी सनसनाटी पब्लिसिटी करपाक जाय म्हणून तेन्ना उलोवपाक वचना. म्हणून हांव म्हणटा योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातलो. आयज वेळार इलेक्शन लागूना बरोबर आसा, सीट खाली जाल्लें आसा, सगळें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें संघटन आसा तें मजबूत आसा. संघटनान आमी काम करीत आसा आनी योग्य वेळाचेर केंद्रीय नेते तशेंच ते डिक्लेअर जातकीर मुख्यमंत्री आनी पार्टी सगळे बसून ताजेर सगळो जो जे डिटेल आसा ताजो नियाळ घेतले आनी तातूंत मागीर डिक्लेअर करून हांव एक सांगता. पत्रकारांचे पेपराचेर बातमी खूब जाण येतात, वेगवेगळ्या स्तरांतल्यान कोण आपूण दावयदार किंवा आपूण कोण तरी उलयता. कोणाक तरी दिसता की आपली भुमिका ही पण पक्षाची भुमिका ना, पक्ष धरतलो. भारतीय जनता पार्टीचो खंयच्याच ताका अजून जो कोण अशें उलयता ताका अजून भारतीय जनता पार्टी कळूं ना. भारतीय जनता पार्टी जी आसा त्या भारतीय जनता पार्टीची परत एकदा सांगता एक सिस्टम आसा, संघटनात्मक सिस्टम आसा. खूब जाण जे नवीन आयिल्ले आसा ते जर समजा आपले जर हातून जे उलयता आनी ही आपली वेगळी भुमिका स्वताची भुमिका ना. ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो तूं कार्यकर्तो जालो त्या वेळाचेर म्हजी म्हणून वेगळी भुमिका आसची ना. जी कितें भुमिका आसता ती भारतीय जनता पार्टीचीच भुमिका आसता आनी त्या हाजेर भितर आमी 30-35 वर्सां भारतीय जनता पार्टी त्याच भुमिकेन राविल्ले आसा. तशेंच आसता ताका कळटा भारतीय जनता पार्टी कितें ती आसता. म्हणटकीर तशी कोणाची वेगळी कोण तरी हें उलयलो सांगता ताका हांव कांय म्हणूं शकना. पण भारतीय जनता पार्टीचे प्रक्रियेंतल्यान हे सगळे जे सिस्टम जी आसा. सुरावले रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन जाल्ल्या स्वय अपघातात बाणावलेच्या लिओ फर्नांडीस ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकीचो धक्को कुंपणांक बशिल्ल्यान लिओ फर्नांडीस हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो. ताका उपचारा खातीर मडगांवच्या एका खाजगी हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलीस फुडलो तपास करतात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या. हाका लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. हाची दखल घेत गोंय सरकारान 3 म्हयन्यां खातीर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू केला. ह्या आदेशा खाला उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकाऱ्यांक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला कारवाय करपाचो अधिकार दिला. तशेंच उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे हांच्या अध्यक्षतेखाला सल्लागार समिती स्थापन केल्या. तातूंत निवृत्त जाल्लो न्यायाधीश सायोनारा तेलीस लाड आनी निवृत्त जाल्लो न्यायाधीश वंदना तेंडुलकर हे वांगडी आसात. हे विशींचो आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन नायक हांणी जारी केला. आपूण बिगर गोंयकारांच्या मतांचेर निंबून ना. आपूण 3 वेळा आमदार जालो तो फकत गोंयकारांच्या मतां खातीर. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपलो तेंको आसा. सारको अभ्यास करून मनोजान विधानां करची अशें प्रत्युत्तर गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान दिलें. आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केले स्टेटमेंटाचेर विजय उलयलो. राज्यातल्या कांय आमदारांनी वोट बँक तयार करपा खातीर बिगर गोंयकारांच्यो बस्त्यो निर्माण केल्यात. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार तें आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना अशें विधान आरजीपीच्या मनोज परबान केल्लें. ताका आतां गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान जाप दिल्या. सगळे पक्ष बिगर गोंयकारांच्या मताचेर निबून आसात पूण बिगर गोंयकारांच्या मताचेर आपूण निबून ना. आरजीपीच्या पोगो संकल्पनेक आपूण तेंको दिता पूण मनोज परबान बरो अभ्यास करून विधानां करची अशें प्रत्युत्तर विजयान मनोजाक दिला. जर ह्याच बीजेपी जर आम्ही वोट मारीत रावले आणि जर काँग्रेस आणि बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी जे ऑपोजिशन म्हणता हे जर सुधरोवंक ना, हे जर परत मायग्रंटांच्या वोटाचेरूच जर रावले आणि आमकां जिखपाक मायग्रंटूच जाय हेच जर म्हणत रावले आमी काबार जातले. अजून मेरेन गोंयांत असे 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आसा, 27 तर आसात. आम्ही जर सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीन ऑपोजिशनान डिसायड केले की आम्ही गोंयकारांचेच मताचेर जिखतले जाल्यार जिखपाक शकता.
पूण गोंयकारांक युनायट आमकां करचें पडटलें. गोंयकारांनी विचार करचो पडटलो की आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमची आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाची, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हें लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. जे सेव गोवा गोंयकारपणाचे आनी आनी कसले गजाली जर आमी करपाक लागले जाल्यार फोटींग आसतले जर पोगो जायना जाल्यार. मनोज परबान म्हणला की सगळे पक्ष वोट बँकाचेर बँकिंग बँकाचेर डिपेंडंट आसा. हांव 3 इलेक्शनां जिखिल्लो आहा हांवें मातशें ताजेर अभ्यास करचो. आमी खंयचेच नॉन गोवन वोट बँकाचेर डिपेंडंट आशिल्ले मनीस न्ही. हांव 3 फातर्डेचे जनतेन म्हाका निवडून दिला. एकदा इंडिपेंडंट, 2 म्हजे पक्षार. आनी म्हजो पक्ष गोंयकारपणाच्या आदारान आमी लोकां फुडें मतां मागिल्लीं आहा आनी म्हाका लोकांनी मतां दिल्लीं आसा. खंयचे वोट बँकेचेर डिपेंडंट मनीस हांव न्ही. पुणून पूर्ण फातर्डेचे आनी फातर्डेकारांचे विकास करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो जावपा खातीर जो फातर्डान आयला भायलो मनीस पसून आनी जो आज आपणें गोंयकारपण आपणेता, जो चिंतता की आपलें हें गोंयचें कल्चर आनी आमची परंपरा आनी आमची संस्कृती ही मानून आपूण फुडें वतलो म्हणून त्या मनशाक पसून बरोबर घेवन फुडें वचप हें हांवें केल्लें आहा. सो हांव वोट बँकाचेर ना आनी हें ताणें आपलें करेक्ट करचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विठ्ठलापूर सांखळे वाळवंटी न्हंयच्या पात्रांत त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी नौका नयन सुवाळो रंगलो. त्रिपुरासुराचो वध केले उपरांत आकर्षक नौकांचो विहार जालो. वट्ट 30 बोटी सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमेंद्र शेट, पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नायक, आमदार चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. स्पर्धा हो सांखळेंतलो तसो खासा उत्सव तेका राज्य उत्सवाचो दर्जो प्राप्त जाला. आमी जशें हांगासर नौका नयन स्पर्धा पळोवपाक येता तशेंच हांगासले सरणे वयर सोडप हो एक अभिनव प्रकार तसोच आमचे भुरगे हांगासले लोकल करता तांचेय मनपूर्वक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. खूब व्हडा संख्येन दर वर्सा आमी पळयता की गर्दी ही वाडतूच आसता आनी बोटींची संख्याय वाडत आसता आनी बोटींतले कलाकार भुरगे हांचे बी नवीन नवीन बोटी पर्यावरण पूरक बोटी ह्यो आमकां दाखयता. हांव परत सगळ्या जितक्या कलाकारांनी आपल्यो बोटी तयार केल्या त्या कलाकारा खातीर नेटांनी एक ताळयो वाजयात. कारण बक्षीस मेळटलें काय ना हें तांकां खबर ना, पण आपली कला तुमकां दाखोवपा खातीर एखादो शीप बिल्डींग इंजिनियर किंवा शीप डिझायनींग इंजिनियर हाजी सुद्धा कला खंय फाटी पडटली. ताज्या पेक्षा बरें डिझायन करून तेजी शीप बिल्डींग करता ताच्या खातीर खरोखरूच मनापासून हांव ताका एप्रिसिएट करता. ह्या परिसरात रावल्ल्या कारणान पर्या आसतले, कारापूर सरवण आसतले, सांखळे आसतले, ह्या परिसरांतले धाकटे भुरगे हे शीप बिल्डिंगात खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूं शकतात. कारण हांगासर रावून तेणी खूब बरे शिप्स बोटी ज्यो आसा पळय विविध तेजेरी बोटी तयार केल्या. आमी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ह्यो 3 बोटी तश्यो आमच्या कला अकादमीन दवरता. हांव आयोजकांक आनी डिपार्टमेंटाक सांगता ताज्या उपरांतच्यो 3 बोटी आमच्या रवींद्र भवनात दवरच्यो. कारण करून खूब लोकांक खूब ते पळोवपाक मेळटल्यो. इन्स्टेड ऑफ त्यो व्हरून खंय तरी पिड्ड्यार करच्या पेक्षा त्यो खूब ते पळोवंक मेळप हें गरजेचें आसा. थोड्याच दिसांनी इफ्फी जावपाची आसा, त्या खातीर गोंयांतली कला ही नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावची म्हणून आमी कला अकादमी आसतले, रवींद्र भवन आसतले हांगासर हे फावटी प्लेस करपाचें
की ह्या सगळ्या गोमंतक जनतेक बरें आरोग्य आयुष्य दिवचे, निरोगी आयुष्य दिवचे आणि सगळ्यांच्या इच्छितांमध्ये कामना पूर्ण घालच्यो. आमचे गोंय सरकार सदोदीत आमच्या गोंय राज्यांतल्या जनतेचे हित पळोवन आमचो हॅपिनेस इंडेक्स जो आनंद निर्देशांक आसा हो वाडोवपाचे हर टायम प्रयत्न करता. हितून मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम आसूं, ते राज्यस्तरीय शिगमोत्सव आसूं किंवा इतर कार्यक्रम आसूं, आमच्या सांखळे हांगासर ह्या गांवांत, विठलापूर ह्या गांवांत जो गोंय सरकार राज्यस्तरीय हो नौका विहार स्पर्धा हांगासर आयोजीत करता, त्या बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मदत काळजांसून आभार व्यक्त करता. तशेंच हो कार्यक्रम जो होस्ट करता ते आमचे गोंय सरकारचे पर्यटन खाते, गोंय सरकारचे कला आणि सांस्कृतिक खाते, गोंय सरकारचे माहिती आणि तंत्रज्ञान खाते, तसेच GTDC आमचे देव विठ्ठल पंचायत देवस्थान आणि दीपावली उत्सव समिती या सगळ्या आस्थापनांचे आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे हांव बऱ्या काळजांसून आभार व्यक्त करता. कन्नड साहित्य परिषदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी आणि मनोज परबा मदीं गॅर सुरू आसा. कांय दीस जाले दोगूय एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करतात. गोंयांत येवन आमकां 100 वर्सां जाल्यात, आमकां आरजीपीची तिकेट दिता असो प्रस्न सिद्धण्णान मनोजाक केला. तशेंच म्हादय विशीं आमी मनोजा वांगडा रावपाक तयार आसा अशें सिद्धण्णा सांगता. आमकां भाव मानता जाल्यार आमचे जागे, धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रस्न विचारीत मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक मंगळारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तिकेट दिता काय म्हूण सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक प्रश्न केला. आमकां तिकेट दिता जाल्यार आमी मनोजा बरोबर आसा. मनोज मुख्यमंत्री सुद्दां जावंक शकता अशें सिद्धण्णा मेटी सांगता. गरिबा वांगडा राजकारण करूं नाकात. ह्यान पयलीं आमकां भायले घाटी म्हणून तुका एक सीट गावलो. घाटी लांबाणी अशें म्हणून मनोजूच गोंयकार आनी आमच्या मदीं फूट घालता अशें सिद्धण्णा सांगता. म्हादयचो प्रस्न सध्या न्यायालयात आसा. हे विशीं चर्चा करपाक सिद्धण्णा हाणें मनोजाक दिल्लीत आमंत्रीत केला. जर मनोज कर्नाटक शिमेर वचून म्हादय परत मेळोवपाक यत्न करतात जाल्यार आमी ताचे वांगडा रावपाक तयार आसात अशें सिद्धण्णाचें म्हणणें. आमचे जागे, धंदे आनी नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो असो प्रस्न विचारीत आरजीचो मुखेली मनोज परबान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मेटीक उजरावन काडिल्लो. ह्याच फाटभुंयेर सिद्धण्णा मेटीन मनोजाक जाप दिल्या. ब्रिटीश म्हणून सांगता आमकां, पोर्चुगीज म्हणून सांगता. तशी आमी केन्ना ब्रिटीश भाशेन, पोर्चुगीज भाशेन आमी हांगा डिवायड अँड रूल करूंक ना. डिवायड अँड रूल कोण करता? तो 4-5 वर्स जाले. ते घाटी, हे लांबाणी, हे गोंयकार अशी म्हणून तो डिवायड अँड रूल करता. तेका लागून हांव सांगता तेका, तशी सांगनाका तूं. हांगा येवन कितली प्रॉपर्टी परचेस करता आणि विकता, कितें तरी केलें जाल्यार आमची बॉल्सान घालून हांगासून गोवाची प्रॉपर्टी व्हरपाक जाता आमकां? सांग. जावचें ना. आमचे कर्मभूमी गोंया आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं? हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय, थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना. बेश्टे आमकां तूं गोवा काबार करता, तुमी लँड एक्वायर करता, तुमी आमचे सगळे जगा हडपता. पळय, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, कोण हडप करता? सांग. व्हडलो मनीस 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख स्क्वेअर मीटर हडप केले, तेजे फाटल्यान लाय, तुजे पाय पडटा तेजे फाटल्यान लाय आनी तेका काड भायर. हांव तुजे बरोबर आसता. हांव मनोज परबजी, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, धाकटे लोकांची फाटल्यान पडून आमकां काय फायदा, काय मेळना. तुका बी मेळना आनी आमकां बी मेळना. आमकां असली पॉलिटिक्स करपाची नाका. कित्याक तूं आयज आमकां भायले घाटी म्हणून तूं आयज तुका एक सीट मेळ्ळो. सीट मेळ्ळो, खरें ना म्हणून सांग. तूं आयज आमकां अशी सांगना जाल्यार तुका आर्जीक एक सीट सुद्दां मेळचें नाशिल्लो. तूं आतां आमची वयर तूं पॉलिटिक्स करून तूं एक सीट घेतलो आनी फुडें तुका 40 सीट मेळटलो आनी एक सीट मेळटलो, 0 जातलो म्हणून तुका बी खबर ना, आमकां बी खबर ना.
खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्दां जाले आसा हांगा. तेजे आजर नानी नाना हांगा आसा पळय ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा. तुमचे तिकीट दिता आरजीचे आरजीचे तिकीट घेवपाक रेडी आसा जाल्यार तो सुद्दां एलिजिबल जाता. कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू. तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे. मागीर तूं कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तूं जाता मरे. जावचें ना तूं कित्याक जावचें ना जातले. मागीर हांव फूल सपोर्ट तुजे बरोबर आसता. तूं म्हाजे बरोबर यो हांव तुजे बरोबर येता. दिल्ली वचुया. दिल्ली खंय कितें चलता ते सगळें स्टडी करया. कितें स्टडी करया. म्हादाई कर्नाटका उदीक वयता जाल्यार तो बरो या ना कर्नाटक वचपाची आहा तो बरो ओ ना ते सगळे कोण डिसायड करता. आमी कोर्ट डिसिजन करता. आमी करता ते. आमी मोर्चे घेवन थंय मारामारी लँड ऑर्डर घेवन मारून घेवन जाल्यार तो म्हादाईचे नीर आमकां येता. ना जाल्यार तांकां वयता ना. कितलेशे लोक कर्नाटका झगडी करून पोलिसांची लाठी मारून आतां जेलार आसा. एका लागून म्हादाईक लागून जेलार आसा. ते कमसे कम 1000-2000 लोक म्हादाईक लागून ते जेलार आसा. फक्त ते एग्रोसिंग उलोवन ते जेलार आसा. आतां हांव कितें सांगू म्हाज्या हातीन आहा ते. तूं सांगता तुजे बरोबर येले जाल्यार म्हादाई तुका हाडटा जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. माळशी कुर्टी वाठारांतल्या थळाव्यांक बेगीनूच बरे दीस पळोवपाक मेळटले. हांगा यो वच करपा खातीर आशिल्ल्या एकमेव लोखणाच्या पुलाच्या दुरुस्तेचें काम सध्या पंचायतीन हातांत घेतलां. ह्या 25 मीटर लोखणाच्या पुलाची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच हायस्कुलाक वचपी विद्यार्थ्यांकूय त्रास जाताले. देखून पंच निळकंठ नायक हांणी उदका स्त्रोत खात्याच्या सहकार्यान ह्या कामाक सुरवात केल्या. बेगीनूच पुलाची दुरुस्ती पुराय जातली अशें पंच निळकंठ नायक सांगता. कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या माळशे वाड्या वॉर्ड नंबर 5 आनी हांगर न्ही जवळ 25 मिटरचो स्टील ब्रिज आमी रिपेर करता. तो बरोच ओल्ड जावन आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलें कितें बेगींतल्या बेगीन रिपेर करा. कित्याक तर भुरगीं येता शाळेन. हांगर सरकारी शाळा आसा आनी पावसान बीन एकदम त्रास जाताले. व्हडल्यान व्हडलो होल पडलेले आनी रातचे बीन एकदम त्रास जाताले. टॉर्च घेवन वचचें पडटालें. आतां तरी बरें आसा. पयलींच्या वेळार कितें जाल्लें बायपास नाशिल्लो न्ही. तो बायपास नाशिल्ले तेन्ना लोक सगळे हीच पायवाट यूज करी. हो तांकां खूब फायदेशीर आसा. डिच्या अंडर बांदून घेतला. एक्चुली म्हाका जे कल्पना आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब शैलेश नायक हांकां मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तर हांवें जुलयान रेजोल्युशन दिल्लें आनी विदीन 4 म्हयन्यांनी तरी पावसाक लागून डिले जालें. म्हाज्या रिक्वेस्टाक लागून आनी तांच्यांनी म्हाका बेगींतल्या बेगीन हें काम करून दिलें. हे जे माळशे वाड्यार आसा न्ही त्या सायडीक जवळ जवळ 70-80 घरां आसा. तांची भुरगीं न्ही हांगा सरकारी शाळेन शिकूंक येता. तांकां तो बरो पडटा पायवाट म्हणून. स्टुडंटा खातीर स्टुडंटाकूय आनी लोकूय येता. ज्यांच्या कोणा कडेन व्हेहिकल ना न्ही ते फोंड्या वाठारान वचपाक ते चलत येता. जातलो आनी एक 3-4 दिसांनी जातलो तो. लोकांक ओपन जातलो तो 3-4 दिसांनी. कित्याक पावसाक लागून ऑलरेडी एक 25% काम जाल्लें ताजें. पावसाक लागून वेल्डिंग बीन प्रॉब्लेम जाताले म्हणून डिले जाल्ले. आयच्यान परत काम स्टार्ट जालें. दोनूय सायडीक रेलिंग आसतालें ताका आनी बरें वेवस्थीत आमी करून घेतलें तो. आतां तांकां वचपाक जे पुला कडेन सुद्दां वयताले ती वाट आसा ती वाट येणाऱ्या काळान न्ही हांव ती वाटूय बीन करून घेतलो बरोबर. रेजोल्युशन बिफोर दुसरें मनसून स्टार्ट जावच्या पयलीं व्हरून पांयवाटूय सारकी करून घेतला. आमी माळशी कुट्टी हांगासा जो प्रभाग जो आसा पंच ताका माजी सरपंच निळकंठ नायक हेजो जो प्रभाग आसा त्या प्रभागांत माळशी कुट्टी लोकांक जो पूल आसलेलो येवपा वचपाचो जे विद्यार्थ्यांक जे बऱ्याक पडटलो इस्कॉलाच्यान येवपा वचपाक तो पुलाची जी क्षमता आसलेली ती खूब वर्सां पयलीं बांदलेली आनी त्या पुलाची जे सगळे पत्रे आसलेले ताका मोठे मोठे बुराक पडलेले. रेलिंग मातशें हालताले सगळें. तेन्ना हो पूल तेणी घेतलो तातडीने घेतलो की विद्यार्थ्यांच्या सोयी खातीर आनी माळशी लोकांच्या विनंतीनुसार हो तेणी रोखडोच पूल घेतलो. आपले नदरेन येतरीर तेणी तो पूल घेतलो आनी WRT ह्या संदर्भात तेणी सांगलें. WRTची जेईन तेजी रोखडें काम हाती घेतलें आनी जे पुलाचें काम चालू आसा दोनी सायडच्यान येवपा वचपाक रेलिंग मारताले आनी ताका सगळ्याक पुलाक जी लोखंडी चक्कर प्लेट आसा ती वापरलेली आसा.
गेल्या 5 म्हयन्या पयलीं जो सरपंच निळकंठ आमचो नायक आशिल्लो कुट्टी खांडेपार पंचायतीन, तेणी आपली कारकिर्दान अशी भरपूर कामां लोकांच्या सर्वसामान्य लोकांच्या कडेन लक्ष दिल्लें आसा. लोकांच्यो ज्यो समस्या आसल्यो त्यो सोडपा खातीर तेणी चड भरपूर प्रयत्न केल्ले आसले. आनी ताकाच लागून ते लोक जे कुट्टीचे लोक आसा जावं म्हाळशी कुट्टीचे जावं इतर लोक आसा ते सदांच तेजी हांगा याद काडटा की सरपंच जालो जाल्यार असो आसपाचो अशें म्हणून लोक सांगता. पूण जो हो पूल आसा हे पुलाची तेजी फक्त इतलें याद आसलेलें की भुरगीं जी येता ती पुला लागून तें पत्र पिल्ला आनी जो बुराक पडला त्या भुरग्यांक कांय त्रास जावचो पत्र लागो जायना म्हणून तेणी तातडीन हो पुलाची दुरुस्ती केल्ली आसा. येत्या काही दिवसांत हो सपोज हो पूल जातलो पूर्ण जातलो, रेलिंग बी दोनूय सायडीच्यान येवपा वचपा लोकांक सोयीस्कर मेळटलें. आनी जी ही वाट आसा जवळ 50 मिटर वाट आसा रस्त्यार पर्यंत ती सुद्दां तेणी आतां येणाऱ्या काळान आपूण ती वाट घेतलो आनी भुरग्यांक कांय व्हडली अडचण येवच्यो ना हेजी आपूण दक्षता घेतलो अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हाळशी कुट्टीच्यान एकनाथ खेडेकर. कोणे भायल्यान गोंयांत सोरो हाडचो न्हय आनी गोंयचो सोरो बेकायदेशीरपणान भायर धाडचो न्हय. बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी वा डुप्लिकेट परवाने वापरून सोऱ्याचो वेवसाय करतल्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मंगळारा उस्कांव धरिल्ल्या बेकायदेशीर सोऱ्याचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयलो. विजिलंट किंवा जे एक्सायज डिपार्टमेंटाचे पुलीस डिपार्टमेंट करता तातूंत कसल्याच पद्दतीचो भायलो सोरो गोंयांत हाडूंक मेळचो ना आनी गोंयांतलो सोरो इलिगल रित्या भायर व्हरूंक मेळचो ना. म्हणून तर टायटन करून आमी ज्या ज्या जाग्यार हे सगळें अशा पद्दतीचे फ्रॉड आहा पळय न्हू आमी धरीत आसा आनी ह्या फुडें धरतले. दिला ते आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9323-286877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.